पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनात खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनात खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनात खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनात खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें?
या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही.
आम्ही बातम्यो खोलायेन सोदतात. आम्ही खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज.
या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनात खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनात खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनात खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. महाराष्ट्रातल्या 288 विधानसभा जाग्यांचेर मत मेजपाक जाल्या सुरवात. भाजप प्रमाणीत महायुतीन घेतल्या आघाडी. रुंडा मळार रेस्टॉरंटांक उजो लागून लाखांनी रुपयांचे जाले लुकसाण. गॅस सिलिंडरांतले गॅस गळतीक लागून ही घडणूक घडली. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावं ना. लग्नाचे आयज दाखोवन फोंडेच्या एके चलयेचेर केलो लैंगीक अत्याचार. एकल्याक अटक. फुडलो तपास सुरू. कुचेली कोमनीदाद जमनीतले प्लॉट बेकायदेशीरपणान विकपाच्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन रवी चव्हाणाक केलो अटक. प्लॉट विकून 38,49,000 रुपया घेतिल्ल्याचे दुबावितांचेर आरोप. सरकारी नोकरेचे आयस दाखोवन लोकांक कोट्यांनी रुपयांची टोपी घालपी पूजा नायकाक जामीन मंजूर.
पुजा आड माड्डोळ दिवचल पर्वरी पुलीस स्टेशनात दाखल जाल्ले गुन्यांव. कुडचडे उजो पालुपी दळाची लँडलाईन टेलिफोन सेवा फाटल्या 4 म्हयन्यांसावन बंद. कुडचडे उजो पालुपी दळाचो अधिकारी BSNL कार्यालयाक पत्र बरोवन थकलो. आता तरी दखल घेवची उजो पालुपी दळाच्या अधिकाऱ्याची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. पुणेच्या 22 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात दिव्येश संतोष चोडणकर हाका पुलिसांनी अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण संबंधित चली आनी दिव्येश हांचे मदीं प्रेम संबंध आशिल्ले आनी दिव्येशान ते चलयेक लग्नाचें आश्वासन दिवन तिचेर लैंगिक अत्याचार केल्ले. ह्या प्रकरणात संबंधित चलयेन पुलिशेंत कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन ताका अटक केली. आमी फोंड्या आसा त्या जाग्यार एक फोंडेची चली 22 वर्सां चलयेचेर सालसेत करमणीचो एकट्या भुरग्यांक लैंगिक अत्याचार सुरू केल्ले आनी काल तेजेर तक्रार नोंद जाली फोंड्या आनी ताका फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा. हो भुरगो जावन आसा दिव्येश संतोष चोडणकर सालसेत करमणे. म्हायतीनुसार की त्याची चली आनी त्याची दोगांची घनिश्ट संबंध आशिल्ले, मैत्री आशिल्ली आनी त्या मैत्रीचें रुपांतर प्रेमांत जालें आनी प्रेमांत तिणें आपूण लग्न जाता म्हणून सांगलें. आनी ह्या संदर्भात अशें आयकूं येलें की तेणी जे सिवील सायनी करपाचे दोनी सायनी केल्ले आसतना आतां तो ताका नाकारता म्हणून तेणी चलयेन तक्रार दाखल केल्ली आनी त्या तक्रारीनुसार ताका लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अटक केल्ली आसा आनी ताका सद्याक फोंड्या पोलीस कोठडी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. कुचेली कम्युनिदाद जमनीतले प्लॉट बेकायदेशीरपणान विकपाच्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन तिसरो दुबावीत रवी चव्हाणाक अटक केल्या. या प्रकरणात पयलींच 6 जाणांचेर गुन्यांव नोंदयले. तशेंच दुबावीत रमेश राव आनी म्हापशे पालिकेचो कर्मचारी शकील शेख या दोगांकूय कांय दिसा पयलीं अटक केल्ले. कितल्याशाच जाणांक प्लॉट विकून दुबावितांनी तांचे कडल्यान एकूण 38,49,000 रुपया घेतिल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा. कुचेली खडपावाडो हांगासर जी 140 इलिगल स्ट्रक्चर्स जे आशिल्ले आनी त्या जाग्यात जो जागो आसा कम्युनिदाद जागो जो गव्हर्नमेंटान एक्वायर केल्लो त्या जाग्याचेर सध्या लँड स्कॅमीची केस सध्या चालू आसा आनी ह्या केसी फाटल्यान म्हापसा पुलिसांनी आतां मेरेन 2 अक्युजांक अरेस्ट केल्ले आसा. तेंची नांवां आसा रमेश राव आनी शकील शेख. ही सध्या जेसीन आसा तांकां JMFC कोर्टान प्रोड्यूस करून तांकां 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आसा. आनी आतां अखेर अशें कळण्यात येता की म्हापसा पुलिसांनी सध्या ह्या केसी फाटल्यान तिसऱ्या अक्युजाक आपल्या ताब्यांत घेतिल्ले आसा आनी सध्या ताचेर इन्व्हेस्टिगेशनूय चालू आसा. येणाऱ्या दिसांनी अशें कळण्यात येता की ह्या केसी फाटल्यान काही नांवां जी आसा ती समोर येवपाची आसा आनी म्हापसा पुलीस हांचेर आपली जोरात जी आसा इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा उसळकर. सरकारी नोकरेच्या आयज दाखोवन लोकांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घाल्ल्या पुजा नायकाक जामीन मंजूर जाला. पुजा आड माड्डोळ दिवचल पर्वरी पुलीस स्टेशनात गुन्यांव दाखल जाल्ले. तशेंच सरकारी नोकर श्रीधर सतरकार हाच्या आत्महत्या प्रकरणातूय तिचेर गुन्यांव नोंद जाल्लो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची मुख्य आरोपी पुजा नाईक जी आसा तिचेर पणजे पुलीस स्टेशनाचेर तिका अरेस्ट केल्ली आनी पणजे पुलीस स्टेशनाचेर जी तेजेर केस आशिल्ली ते केसीन तिका आयज जामीन मेळ्ळेलो आसा. आनी ह्याच बरोबर मेन एक्यूज जी आसा कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची जी मेन एक्यूज पुजा नाईक जी आसा तिचेर माड्डोळा बिचोले पर्वरी हांगाय बीन तिचेर केसीस आशिल्ल्यो आनी तिका थंय बीन तिका जामीन मेळिल्ली आसा. आनी हेचे भायर जेन्ना श्रीधर नायकाचे जेन्ना गळफास दिवन तेजे आत्महत्येचे प्रकरण जालें त्या प्रकरणान सुद्दां तितून तिचें नांव आशिल्लें आनी तिका त्या प्रकरणान सुद्दां तिची थंय अटक जाल्ली. थंय तिका जामीन मेळिल्ली आसा. आनी आयचे तारखेक पर्यंत जी पुजा नायक मेन एक्यूज कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची सगळ्यात पयलीं जिका अटक केल्ली ते पुजा नायकाचेर आतां सगळ्यो ज्यो तिचेर केसी आशिल्ल्यो त्या केसींच्यान तिका बेल मेळिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर. कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळाचो लँडलायन टेलिफोन फाटल्या 3 ते 4 म्हयने जाले बंद आसा. लँडलायन टेलिफोन सेवा सारकी करची म्हणून कुडचडे उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी खंय BSNL कार्यालयाक पत्र बरोवन थकलो. मात अजून ताची दखल घेवंक नाशिल्ल्याचें कुडचडे उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी दामोदर जामावलीकार हाणें सांगलें. फाटले 3-4 महिने जाले कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळाच्या कार्यालयातल्या लँडलायन टेलिफोनाची सेवा बंद आसा. कुडचडे उजो पालोवपी दळ एमर्जन्सी वेळार 4 तालुक्यांनी आपली सेवा बजायता.
मात आता कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळाच्या कार्यालयांतलो लँडलायन टेलिफोन बंद आशिल्ल्यान थळाव्यांची गैरसोय जाता। हे विशीं कुडचडे उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी BSNL कार्यालयाक पत्र बरोवन थकलो, मात अजून मेरेन तांणी कसलीच दखल घेवंक ना। तेन्ना आता तरी BSNL कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दखल घेवची अशी मागणी कुडचडे उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी दामोदर जांबावलीकर हांणी केल्या। 4 कंप्लेनी 4 आम्ही लेटरां केला, 8 कंप्लेनी रेजिस्टर केला। लेटरांच आम्ही तांकां 4 केल्ले आसा। अजून BSNLच्या सायडीन खंयचोच आमकां हेल्प जावना, तरी आमच्या डिपार्टमेंटान एक वायरलेस सिस्टम कंट्रोल रुमाक बसयल्ली आसा, कारण लोकांक त्रास जावपाक जायना म्हणून। आणि त्याचो नंबर आसा 7391047146 या नंबराचेर पब्लीक जे आसा आमकां कम्युनिकेट करूंक शकता। आतां तुमच्या कुडचडे फायर स्टेशन आसा तें इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक पावसा टायमार खंय तरी तुमी 4 तालुकास पळयता, तेतूर सगळे ते मागीर सांगे, केपें, धारबांदोडा जावं सावड्डे जावं हे एरिये तुमकां कवर करता। आतां एमर्जन्सी कॉल येयल्यार कशें रिसीव करतात? सद्याक आमचे 101 जर आमी डायल जर तुमी केलो जाल्यार तो आमच्या हॉटलायनीक डायरेक्ट तुमी कम्युनिकेट करूंक शकतात। लँडलायनाचो आसा 2650-301 2650-306 व BSNLच्या मिस्टेकी खातीर अजून 3 म्हयने जाले तेणी रेक्टिफाय करूना। आमचे 4 लेटरां तांकां गेल्ले आसा, तरी पब्लिकाक त्रास जावपाक जायना। आमी सेकंड लायन चालू केला, पूण लोकांनी सगळ्या कडेन मागता की तेणी 101चेर इमिडिएट हे कॉल करचो, कारण 101 हो आमचो चालू आसा। आमकां पणजेच्यान सगळी कॉलां जी आसा डायरेक्ट ट्रान्सफर जाता। अजून काय तेंची हालचाली ना हेजे फोनाची रिपेर करपाक? कितें जालें तेजी तुमकां काय? ना, BSNLची अजून टेक्निकल तेंच्या कडेन सारकी टीम ना। 4 लेटरां वचूनय तेंच्या कडेन अजून सिरियसनेस ना, कारण आमी जेन्ना स्वता जावन तांकां लेटरां करतात, आमी जावन सगळे डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म करतात, तेन्ना तेंची जबाबदारी आसता की तेणी ही जी लायन आसा बेगीच्या बेगीन सारकी करची, पूण तांच्या सायडीन अजून आमकां सपोर्ट मेळना। आमी आसा कुडचडे फायर स्टेशना, आणि आयज जो कुडचडे फायर स्टेशनाचो इश्यू आसा तो म्हणल्यार लँडलायनीचो। तेंचे कडेन 2 BSNLचे फोन आसा, आणि गेले सप्टेंबर साकून ज्यो लायनी आसा ती चलना। ताका लागून आयज आमी तेंचे जो इन्चार्ज आसा दामोदर जांबावलीकर ताका मेळ्ळे आनी एक्झॅक्टली इश्यू विचारले। तेणी सांगलें आमी हेजे फाटले जो इश्यू जाता तेजे परत तांकां कंप्लेनी करून दिल्ले आसा, पूण आजून पासून तेजेर काही एक्शन जावना। ताका लागून ऑक्टोबराक एक फिक्स फायर फोन दवरलो जो सद्याक तात्पुरते लोकांक खबर आसा, सद्याक दोनूय आनी मेन म्हणल्यार कितें जाता कुडचडे फायर स्टेशन ते 4 तालुका पळयतात, ते सांगे, सावड्डे आनी धारबांदोडा। खंय तरी ही गोश्ट हेजेर लक्ष दिवपाचें जे ऑथॉरिटी आसा तेणी लक्ष दिवपाची गरज आसा, कित्याक मोस्टली जे पावसाक जे एमर्जन्सी कॉल येता ते हांगच्यानच जे एरिया केपें ते जावं सांगे जावं जे वास्ट एरिया आसा ते हांगच्यानच एमर्जन्सी कॉल रिसीव करून ते सॉल्व करतात। पूण गेल्या 3 म्हयन्या साकून जे फोन चलनाचे खंय तरी हो प्रश्न उबो आसा की जर एमर्जन्सी कॉल जाले जाल्यार लोक खंय धांवतले। हे फक्त जे कॉल्स आसा ती वायरलेस जो फोन आसा तो फक्त डिपार्टमेंटाक दिल्लो आसा, पूण तेजी लोकांक जानकारी ना। ताका लागून खंय तरी हे फोन जे BSNLाक आसा ना जाल्यार जे लँडलायन आसा रिपेर करपाची गरज आसा। हांव गोमंतक TV खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणे। महाराष्ट्रातल्या 288 विधानसभा जाग्यांचेर मत मेजपाक सकाळच्या 8 वरांचेर सुरुवात जाली। सध्या महाराष्ट्रात भाजपा प्रमाणित महायुती आघाडीचेर आसा। 288 जाग्यांतल्या 145 जागे महायुतीन पार केल्या।
गोंयांत रातचे 10 ते 12 मजगती लावडस्पिकरांचो तशेंच भौशीक कार्यावळींनी संगीत वाजोवपाचेर घाल्ली बंदी तात्पुरती स्थगीत केल्ली आसा. गोंयांत ही बंदी नोव्हेंबर 21 ते 26 तशेंच डिसेंबर 24 ते 31 मेरेन लागू आसतली असो आदेश जारी केला. मात खासगी मळाचेर पंचायत किंवा नगरपालिकेची परवानगी घेवची पडटली अशें ह्या आदेशांत म्हणलां. नौदळांत नोकरी दिवपाचे हायेस दाखोवन 16 लाखाची तोपी घातिल्ल्या सोनिया आचारी आनी विशया गावडे हांकां मडगांव पयले वर्ग न्यायालयां कडल्यान सशर्त जामीन मंजूर केला. जाल्यार सरकारी नोकरेचे हायेस दाखोवन लोकांची फसवणूक करपी योगेश कुंकळकार आनी श्रुती प्रभगांवकर ह्या दोगांकूय फोंड्या पयले वर्ग न्यायालया कडल्यान जामीन मंजूर केला. कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणाक मडगांव पुलिसांनी अटक केल्ल्या विशया गावडे आनी सोनिया आचारी हांकां आज मडगांव प्रथम वर्ग न्यायालयान जामीन मंजूर केल्लो आसा. तांकां 50,000च्या बॉन्डाच्या हमीचेर दोगांयकूय सोडिल्लीं आसात. सोनिया आचारी आनीक विशया गावडे हांणी एका भुरग्याक नौदलाक नोकरी दिता म्हणून ताचे कडल्यान 16 लाख रुपया घेतिल्ले आनी ह्या प्रकरणाक तांणी मडगांव पुलिसाक कागाळ केल्ली. त्या खातीर तांकां गेल्ल्या शेनवाराक अटक केल्ली. ताजे नंतर तांकां कोर्टा मुखार रिमांडा खातीर दवरले आनी कोर्टान तांकां पयलीं 5 दिसांचो रिमांड दिल्लो. ताजे नंतर 2 दिसांचो परत रिमांड वाडोवन दिलो आनी आयज तांच्या बेलीचे आर्ग्युमेंट जाले आनी आर्ग्युमेंटा नंतर कोर्टान तांकां रिमांड मान्य केल्लो आसा. तांकां रिमांड दिल्लो आसा. ताजे खातीर तांकां 50,000ची हमी दवरपाक लायिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. कुचेली कोमुदिरार जमनीतले प्लॉट बेकायदेशीरपणान विकपाच्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन तिसरो दुबावित रवी चव्हाणाक अटक केल्या. ह्या प्रकरणात पयलींच 6 जाणांचेर गुन्हे नोंदयले. तशेंच दुबावित रमेश राव आणि म्हापशे पालिकेचो कर्मचारी शकील शेख ह्या दोगांकूय कांय दिसां पयलीं अटक जाल्ली. कितलेशेच जाणांक प्लॉट विकून दुबावितांनी तांचे कडल्यान एकूण 38,49,000 रुपया घेतिल्लेचो तांचेर आरोप आसा.
सरकारी नोकरेच्या आयज दाखोवन लोकांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घाल्ले पूजा नायकाक जामीन मंजूर जाला. उजाड म्हाड्डो दिवचल पर्वरी पुलीस स्टेशनात गुन्यांव दाखल जाल्ले. तशेंच सरकारी नोकर श्रीधर सतरकरांच्या आत्महत्या प्रकरणातूय तिचेर गुन्यांव नोंद जाल्लो. कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळाचो लँडलायन टेलिफोन फाटल्या 3 ते 4 म्हयने जाले बंद आसा. लँडलायन टेलिफोन सेवा सारकी करची म्हणून कुडचडे उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी BSNL कार्यालयाक पत्र बरोवन थकले. मात अजून ताची दखल घेवंक नाशिल्ल्याचे कुडचडे उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी दामोदर जांवलीकर हांचें म्हणणें. नौदळात नोकरी दिवपाच्या हायस दाखोवन 16 लाखाची तोपी घाल्ल्या सोनिया आचार्य आनी विशया गावडे हांकां मडगांव पयले वर्ग न्यायालया कडल्यान सशर्त जामीन मंजूर जाल्यार सरकारी नोकरेच्या हायस दाखोवन लोकांची फसवणूक करपी योगेश कुंकळकार आनी श्रुती प्रभुगांवकार हांकां दोगांयकूय फोंडे पयले वर्ग न्यायालया कडल्यान जामीन मंजूर जाल्या. बेळगांवच्या शेतकऱ्यांचे रस्तो बंद आंदोलनाक लागून शुक्रारा मेळून सेगीत 3ऱ्या दिसा वेदांताची मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. मजगती मागण्यांचेर मायनिंग कंपनी कितें उपाय काडटा ताचे कडेन शेतकारांचें लक्ष लागून आसा. गोंय IDC कडल्या कॅनला कडेन आशिल्ली 100 बेकायदेशीर घरां मातयेभरण करा. पालिकेन म्हयन्याभरा पयलीं ही घरां मोडची ना जाल्यार न्यायालयांत याचिका दाखल करतलो अशी शिटकावणी कुंकळे पालिकेचो नगरसेवक भिकू नायक देसाय हांणी दिली. शुक्रारा कुंकळे पालिका मंडळाची बसका जाली. हे बसकेत ह्या विशयाचेर चर्चा जाली.
बेताळबाटी दर्यादेगेर जावपी धुपाचो व्हडलो प्रश्न उप्र आशिल्लो आसा. ह्या विशीं बेताळबाटी जाल्ले बसके वेळार संबंदीत अधिकाऱ्या कडेन उलोवप केला. निमण्या अहवालाची वाट पळयता अशें पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेर हांणी जनता दरबारा वेळार सांगलें. तशेंच हेर लोकांचे प्रश्नूय बेगोबेग सुटावे करतले अशें तांणी आश्वासन दिलां. शुक्रारा कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची केस एसआयटी कडेन सुपूर्द करचे अशी मागणी करीत काँग्रेस यूथ फुडाऱ्यांनी म्हाड्डो पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा घालो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी मंत्री गोविंद गावडे यांच्या पुतळ्यांक उजो घालून तांणी निशेध केलो. जाल्यार दोगांयनी आपल्या पदांचो राजिनामो दिवचो अशें तांची मागणी आसा. मडगांव तळसाजर वाठारांतल्या पिवपाच्या उदकाच्या टाकयेची सामकी चवथीकाय जाल्या. टाकयेचो वयलो भाग कांय प्रमाणात कोसळ्ळा. 40 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्या ह्या टाकयेची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान तशी बाबत स्थिती जाल्या आनी ती सध्या कोसळपाच्या मार्गार आसा. तेन्ना सरकारान टाकयेचे दुरुस्तीचें काम बेगोबेग हातांत घेवचें अशी मागणी मडगांव पालिकेचो नगरसेवक कामील बरेटून केल्या. पणजे बालभवना कडेन मिना बाजाराचें प्रदर्शन भरलां. ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण शुक्रारा जालें. ह्या प्रदर्शनात 17 परस चड स्टॉल्स आसा. तशेंच हातान तयार केल्ल्यो वस्तू आनी हेर वेगवेगळे सामान विकपा खातीर उपलब्ध आसा. 8 डिसेंबर मेरेन हें प्रदर्शन आसतलें अशी माहिती प्रदर्शनाचे आयोजक आफताब खान हांणी दिली. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.
गोमंतक टीव्ही आम्ही बातम्यो खोलायेन सोदतात. आम्ही खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. फोंडेच्या 22 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात दिवेश संतोष सोडणकाराका पुलिसांनी अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण संबंधित चली आणि दिवेश यांच्या मदीं प्रेम संबंध आशिल्ले आणि दिवेशान ते चलयेक लग्नाचे आश्वासन दिवन तिचेर लैंगीक अत्याचार केले. ह्या प्रकरणात संबंधित चलयेन पुलिशेंत कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन दिवेशाक रितसर अटक केल्या. बुधवारा देवबाग काणकोण हिट अँड रन प्रकरणात एक पर्यटक गंभीर जखमी जाल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान येवपी स्विफ्ट डिझायर गाडयेन रस्त्यार चलत वचपी 2 पर्यटकांक नेटान धक्को दिलो आणि फुडें वचून ती गाडी पडतली. ह्या प्रकरणात पर्यटकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार चालू आसात. काणकोण पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात. मंगळूरू महामार्गाचेर मंड्या हांगासर जाल्ल्या भिरांकू अपघातात पर्वरेच्या 2 भावांक मरण आयलें जाल्यार हेर दोगांक किरकोळ दुखापत जाल्या. टॅरिल वाज आणि रोज वाज अशी मरण आयिल्ल्या भावांची नांवां आसात जाल्यार नेथन वाज आणि नील फारिया हांकां किरकोळ दुखापत जाल्या. हे 4 जाण गोंयच्यान कोयंबतूर वताले. अंदूचो चंद्रकांत केणी पत्रकार पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार धर्मानंद कामत हांकां जाहीर जाला. हो पुरस्कार 26 नोव्हेंबराक सांजे वेळार 4:30 वरांचेर पणजेच्या सरस्वती मंदिर इमारतींतल्या फोमेंतो सभाघरांत भेटयतले. मुखेल सोयरे म्हणून आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू कार्यावळीक हाजीर आसतले. ज्येष्ठ पत्रकार अनिल पै हे चंद्रकांत केणी विशीं अणभव सांगतले. ह्या प्रतिष्ठीत पुरस्काराचे हेच 4थें वर्स. हाच्या आदी हो पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश वाळवे, उदय भेंब्रे आणि प्रमोद प्रभुगांवकारांका मेळ्ळा. कर्मचारी प्रोव्हिडंट फंड संघटनेन ह्या वर्सा सप्टेंबरात 18,81,000 वांगड्यांची नोंदणी केल्ली आसा. फाटल्या वर्साच्या तुळनेत ह्या वर्सा 9.33% वाड जाल्ली आसा.
आधार कार्डाच्या आधाराचेर OTP वरवीं कर्मचाऱ्यां खातीर युनिवर्सल अकाउंट क्रमांक सक्रीय करपाची खात्री करपा खातीर सरकारान ह्या विशींचो निर्देश कर्मचारी प्रोव्हिडंट फंड संघटनेक दिला. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 जाहीर केल्ल्या रोजगार संबंधीत प्रोत्साहन येवजणेचो चडांत चड लाव कर्मचाऱ्यांक जावच्या खातीर कामगार आनी रोजगार मंत्रालयान कर्मचारी प्रोव्हिडंट फंड संघटनेक हो निर्देश दिला. नोव्हेंबराच्या 30 तारखेमेरेन ही प्रक्रिया पुराय करची पडटली अशें कळटा. गोंयांत रातचे 10 ते 12 मजगतीं लावडस्पिकरांचो तशेंच भौशीक कार्यावळींनी संगीत वाजोवपाचेर घाल्ली तात्पुरती बंदी स्थगीत केल्ली आसा. गोंयांत ही बंदी नोव्हेंबर 21 ते 26 तशेंच डिसेंबर 24 ते 31 मेरेन लागू आसतली असो आदेश जारी केला. मात खासगी मळाचेर पंचायत किंवा नगरपालिकेची परवानगी घेवची पडटली अशें आदेशांत म्हणलां. गोंयांत सायबर गुन्यांव दिसान दीस वाडतच आसात. आतां मेरेन गोंयचे खुबशे लोक ह्या सायबर गुन्यांवाक बळी पडल्यात. असल्या गुन्यांवकारांक लागून लोकांनी आपल्या लाखांनीच न्हय तर कोट्यांनी पयशे वगडायल्यात. हेच फाटभुंयेर गोंय पुलिसांच्या सायबर विभागान आपल्या सुसज्ज यंत्रणा वरवीं खुबशा जाणांक न्याय मेळोवन दिवपाची म्हत्वाची भुमिका केल्या. सायबर गुन्हे विभागान फाटल्या कांय म्हयन्यांनी सायबर गुन्यांवाखाला वट्ट 152 मोबायल क्रमांक ब्लॉक केले. ह्या मोबायल नंबरां वरवीं लोकांक फटोवन तांचे कडल्यान पयशे घेवपा सारक्यो गजाली गोंयांत चालू आशिल्ल्यो. गोंयांत पुलीस अत्याधुनीक यंत्रणा वरवीं सदांच सायबर घोटाळ्यांचेर लक्ष दवरूनच आसता. येवपी काळांतूय सायबर गुन्यांवांनी आस्पाव आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय चालूच उरतली अशें पुलिसांनी सांगलां. सांगोळड्या उदका मार्गाची दुरुस्ती करपाची आशिल्ल्यान शेनवार 23 आनी आयतारा 24 नोव्हेंबराक पुराय बार्देस तालुक्यांत मर्यादीत उदकाची पुरवण जातली. गाय, म्हशी, सुणी, कोंबड्यो, बोकड्यो, डुकर अशा 16 प्रजाती आणि 221 जातींची जनावरां तशेंच सुकण्यांच्या मेजणेक सुरवात जाल्या. ही मेजणी डिजिटल पद्दतीन जातली आणि ती 3 महिन्यांत पुराय जातली अशी माहिती मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी दिल्या. दरेकी 5 वर्सांनी राष्ट्रीय पावण्यार गोरवां आणि सुकण्यांची मेजणी जाता. गायो, म्हशी, उंट, बोकडां, गाडव, घोडे, सुणी, सोंशे, हत्ती, पोल्ट्रीच्यो कोंबड्यो हाची मेजणी जाता. हाच्या खातीर गोरवां सांबाळ खात्याचे अधिकारी दर एका घरांत वतले आनी म्हायती घेतले. दर एका घरांनी वचपा सयत गोशाळा, मिलिटरी आस्थापनांक हांकांय भेट दिवन म्हायती घेतले.
सेरावली व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर जमीन पुरवप आणि बेकायदेशीरपणान वेपार करपाक पंचायतीन परवाने दिलो असो आरोप हांवेंनी पंचायतीचेर केला. जेन्ना हो प्रश्न ग्रामसभे मुखार मांडटा तेन्ना उपसरपंच ग्रामसभा तहकूब करता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. कोर्टात केस सुरू असून लेगीत पंचायत वेपाऱ्याक लागून परवाने दिता जाल्यार खंयच्या वेपाऱ्याक लागून पंचायतीन परवानो दिला हाची नोंद पंचायती कडेन ना अशें थळावे सांगतात. देखून बेकायदेशीर घडणुको बेगोबेग बंद जावच्यो अशी मागणी थळाव्यांनी सरकारा कडेन केल्या. शेल्डे वाठारांतले कॅनल अजून मेरेन नितळ करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या शेतकारांनी तिडक उक्तायली. कॅनलाचें उदक बेगीन सोडूंक ना जाल्यार शेतां सुकून वतलीं म्हणून शेतकारांक खंत आसा. देखून कॅनल बेगीन नितळ करची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या जाल्यार कॅनलांचें नितळसाणीचें काम हातांत घेतलां आनी हें काम म्हयन्या भितर पुराय जातलें अशी म्हायती उदका स्रोत खात्याचे जेई गणेश वळीप हांणी दिली. देशातलो 56वा व्याघ्र प्रकल्प म्हणून छत्तीसगडच्या गुरू घासीदास तमोर पिंगळा व्याघ्र प्रकल्पा खातीरची अधिसुचोवणी प्रसिद्ध केल्या. आंध्र प्रदेशातल्या नागार्जुना सागर श्रीशैलम व्याघ्र प्रकल्प आणि आसामातल्या मानस व्याघ्र प्रकल्पा उपरांत हो देशातलो तिसरो व्हड व्याघ्र प्रकल्प. तो 2829 चौरस किलोमिटरांत पातळ्ळा. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळान फुडल्या 3 इंडियन प्रीमियर लीग हंगामाच्यो तारखो जाहीर केल्या. 2025 वर्सा 14 मार्च ते 25 मे मेरेन सामने खेळटले. 2026 वर्साचो IPL हंगाम 15 मार्च ते 31 मे मेरेन आसतलो आणि 2027 वर्साचो हंगाम 14 मार्च ते 30 मे मेरेन जातलो अशें जाहीर केलां. AI तयारीच्या मुळार भारत पहिल्या 10 देशांमध्ये आसा. AI वरवीं भौशीक क्षेत्रांत रुपांतर करपाची देशांत उपाट संभाव्यताय लेगीत आसा. AI खातीर रेडिनस म्हळ्यार AI प्रभावीपणान चालीक लावपाची आनी एकठांय करपाची अर्थवेवस्थेची तांक आशिल्ल्यान अर्थवेवस्थेच्या आंकड्याचेर आदारिल्ल्या बोस्टन कन्सल्टिंग गटाच्या अहवालांत AI तज्ञांत भारत संवसारीक पांवड्यार दुसरो आनी संशोधन प्रकाशनांत तिसरो क्रमांकाचेर आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. Ladies and gentlemen, Manoj Bajpayee here in the house. I hope we have, I wish we had about a couple of hours with him at least, but unfortunately we don't, so we'll make the most of the time that we get from you. It is an absolute pleasure and honor to get to speak with you. Hopefully we'll dig into your craft and you as a person as well. I thought maybe a good starting point might be to start with something generic, you know, the word dialogue. What does that mean to you? How has your understanding of that word changed over the years? Okay, it all started with my obsession and passion for poetry recitation from my childhood. I used to represent my class in elocution contest, and that was the time I realized that each and every word is actually, you know, thought about, weighed, and then put into that sentence. It has its own rhythm, it has its own importance in that, not only in that sentence, but also in the whole poetry. Okay, that was the beginning of it. The perfecting, the understanding the rhythm of it, understanding the pitch of it, where it has to be pitched, and where it, and also the where it has to be emphasized. It can actually change the meaning completely. So every person who is reciting the same poem, you know, going to mean something else, just because of the emphasis, just because of the rhythm that the person who is reciting it. And so very early in my life, I started understanding the meaning of dialogue, meaning of the sentence which is given to you to say, to sing, or to recite. Okay. When I got admission in Delhi University, that was the time I was completely blown away by the amount of work that I had to do to really perfect the art of delivering dialogues. A teacher of dramatics came and she heard me saying those dialogues, and she shouted at me and said that, you know, everything that you're saying is wrong, your pronunciation is wrong, your pitching is wrong, your rhythm is wrong. And I was thinking that I'm coming from a poetry background, so everything is going to be, you know, all fine. But it was not. Then the work on my dialogues and delivering and understanding of those dialogues, you know, everything started changing, taking a new shape. When I started doing professional theatre, that was the time I realized that there is dialogue and there is speech. That there are branches in the dialogue itself. I was looking for somebody who could teach me the speech or the dialogue delivery. I could not get one teacher, Sudhir. There was not even one teacher who could be called an expert on dialogues and speech.
Then I started looking for that particular person. So I went to Shri Vallabh Vyas, who was a very fine actor from National School of Drama. I sat with him. He made me understand that the reading of any Sanskrit literature loudly will help you in your diction, in your pronunciation, in dialogues. So I started doing that very blindly. Then I went to somebody else. Then I went to somebody else. So the one word that you say, dialogue, encompasses so many other facets, so many other things. Then now came the speech. There was this friend of mine who was very senior to me, though I like to call him a friend. We've been roommates also in Mumbai. And suddenly someone said that you stayed with Vineet and you could not work on your speech. You have not learned speech. You should go back to him. So I started going back to him and started understanding all the things that I have to keep in my mind when I'm given these lines to say, which is called speech. And that was the time, one line that he said, which always stayed with me, no matter how bad the script writer is, Manoj, there is always going to be connection of the second paragraph in the first paragraph itself. So try to understand how many topics, how many issues that the script writer is touching when you are saying this speech, and that way you will learn this speech very fast. But I had to really perfect it. I have to practice it. Now, all of this that I'm talking about has to do with this word called craft. Now, at this age, when you ask me dialogue, for me, the pause is the most difficult dialogue for any actor. The silence is to understand that silence and to give as much importance as possible in that given time is the best way to deliver a dialogue. When there is no dialogue, there are too many dialogues. It's just that you are not voicing it, you are not saying it, but they are happening inside your brain, they are happening inside you. And that is where, actor's job is far more important. What are the dialogues which is happening in your brain when you are just looking into oblivion or just looking at the other character? What are the dialogues that the character wants to say but he's not saying it? That you have to coin. No script writer will give it to you. And that is why I say when there is no dialogue, there are too many dialogues for an actor to write within himself. Because even today, what is thought of as a great performance, if there's a certain clip that needs to be shared about on social media, it's usually a clip of a person reciting a long dialogue. Right. There is a tendency to think of a certain memorization of lines as the pinnacle of expression on some level, at least in mainstream cinema. That's because, in that clip, you were trying to, attract the audience's attention. So dialogues are the best way, when it is said. So many performances of mine, when my speeches have become very popular. So people like to put those, small clips as reels to get the attention of the viewer. It's easy way to do it. But when you put a Bhosle's shot, which has no dialogue, I would love to see that. I would love to see what all was happening in Bhosle's mind, and as an actor, how far I succeeded in conveying those dialogues that were unseen, unsaid. So on some level, are you constantly engaged in a conversation with the director, maybe knocking off certain lines, maybe asking certain questions of the script? Hey, does this need to be said? Does this need to be said as long? Right. I mean, when you are young, when you are thriving, you give so much importance and weightage to the dialogues that even if one dialogue is cut away, you actually fight for it. You think that this is the opportunity for me to really get the attention of the viewers towards myself. But as you age, as you mature, as you live your life, and as you go through so many performances, you feel that many of the dialogues which are written there are unnecessary, or some of them are repeating themselves. So that is where I personally feel, Sudhir, that
actors, there are two phases of actors, every actor. One is before 40 and one is after 40. Before 40 is when you are trying to mature, living life, trying to understand the flow of life, your own conflicts, the confusion. It's only after 40 you start realizing what all you've done and what all you could do and what all could happen. And not everything was unpredictable. It's just that I was too young to understand it. There is limitation, and also you suddenly start realizing that there is a futility in wasting too much energy on everything. There are many ways you can achieve those things without wasting that much of energy. You know that just by raising this finger, I can say too many things. I don't need to get up and raise my finger. Just by sitting here and looking, I can convey the same meaning. So all of these things, come to you only after a few years of not only performing, but also a few years of living life. People who've extensively followed your work know your dedication to it, know how you allow for yourself to be consumed by the characters that you play, in a way that few actors generally do. And I was thinking about it, and I wondered what toll that would take on you, the person. On Manoj Bajpayee, the husband, the son, the citizen, the individual. When you allow yourself to be consumed by certain characters, maybe you take them home, maybe you're suffering a bit too much. Suffering is the right word. Actually, I can't say that, I have come out of all the characters I have played till now. No. It's just that, those characters and the work I have done on them, they may be still there. I never tried to, get them out of my system. It's just that I chose I just moved on to some other things, right? But the bruises of those characters, they must be there. I think that is why somewhere I feel that the actors who take that route to perform a character, they become quieter, they become far more moody, far more unpredictable to themselves. When I'm not talking to Sudhir, I would like to sit in a corner and observe people from there, or be with myself rather than talking, right? So I think it's the clashing of too many characters, because brain is something has been storing everything. The person Manoj Bajpayee and his conflicts and his life and his confusions and his tragedies and his romance of life, everything. And there is another corner which has been storing all the characters that he's been playing, because he was, as you said it so rightly, I was playing it in a way that I completely thrown myself into the fire to achieve that. So I can't say that they have that approach didn't harm me here, or didn't leave a bruise somewhere, didn't leave a mark somewhere. It has. I'm not aware of it, and I don't want to be aware of it. Because we are now discussing about different kinds of cinema and what they're able to offer to actors, I want to ask you this. There is a certain narcissism associated with being an actor on some level, because you get to see yourself on screen, you get to, savor the pleasures of people watching you. But what I wanted to ask here is, how have you managed to remain insulated from the pleasures of stardom? Because you could so easily have chosen that path. Oh yes, and thank you for mentioning that. I don't know, I just love strolling in the market and buying my own vegetables. I just love it. It gives me much more high than people taking my selfies. Selfies, I somehow feel that it is entering into my private space. It's being too close to me. Nowadays, even my wife is not that close to me. So, but on a serious note, I personally feel that if
if I'm going to be keeping my car window black, how I'm going to be close to the people? How I'm going to understand what they are going through? How I'm going to observe them, get those characters, get their mind into my performance? More I'm going to cut off from them, more downwards my journey will go. It's going away from, my kind of an actor can't afford to be away from the people, simple, okay? Because I have not been chasing stardom ever. So stardom is a very different thing altogether. Stardom has to do with the mystery, stardom has to do with the glamour. None of these things I was chasing ever. What I was chasing is the roles, because I always enjoyed playing roles where I could feel that that's not me, this is somebody else. When that happens in few shots or few scenes of my film, I say, okay, you know, somewhere I succeeded in playing it well. Even if it is 2 shots, even if it is, say, five shots. You know, when I watched Gali Guliyan, why I say that it was very difficult, it's one of my best performances, my most favorite performance, because many of the scenes I personally feel that how could I do it? How could I not go mad doing that? So when you feel that as an actor, you feel that you've achieved something a little bit. You can't do it if you are away from people. You can't do it if you are not getting out of your comfort zone and mingling with the crowd. I would like to travel in a metro. I would like to travel in a local train and just see those people every day celebrating life, even in that miserable condition. Because these are the people I'm going to portray on the screen. And if I'm not close to them, then there's a problem, because that's going to show in my performance too. You're still fairly well known. You're still fairly well known. Oh yes. So do they allow you to have an authentic metro experience? But you know what happens, that if you are not chasing stardom, if you are not leading a star's life, you are also not trying to be seen. What happens most of the time that actors want to be seen. When they want to be seen, they are going to behave in a certain way. When people are, the crowd is invariably going to look at them. So I don't want to be seen. That's the last thing I'm looking for when I'm in public. Because I'm busy looking at the things, you know, looking at the people moving, or someone is standing at the bus stop, or someone is sitting and selling something. I'm busy looking at them rather than looking at myself. I like how it beautifully tied in with the subject of our conversation, which is mastering the unseen. Right. Yes. And one thing I learned from many of the actors who were really greats, and nowadays some of them are contemporaries, few of them. Like, an actor has to be like a fly on the wall. You know, he is in the room, but he is still not in the room. If you achieve that in real life, then things become quite easy. Then you can see things which is unseen. First, you have to be unseen. Just to see the things very clearly right in the room. On a related note, because you mentioned Gali and how you think it's among your better performances, right. There's a moment there when your brother sort of enters the space, and it's striking how you avert eye contact with him. Right. You can barely get yourself to meet his eyes, and so these little touches that you bring to a character. How much of that is something that you do in the spur of the moment? How much of that is well thought out? And you know what? I do not want to meet his eyes. I don't think that with that those kind of details you don't think when you are reading the scripts. But those are the things that you start thinking about when you get the script one day, or the scene one day in advance when you're in your room, hotel room, and then when you're reading it. You're reading it once, twice, thrice. You are trying to understand what has happened before and what is going to happen after. And then that is the time suddenly it kind of starts, those little things starts occurring to you. Then you want to try it out on the set. Then you go there and you rehearse and try to find out how much is it feasible, how much is not feasible, looking at the position of the camera, or how
how much it is agreeable to the director. There are too many things are going on, and also you feel that there is a co-actor with you. Is he getting it, or he is not getting it? There is no point telling your co-actor to look at your performance and then respond. No, if he can't see it, then you have to find other nuances for the character in that situation. So yeah, there's a work that keeps going on and on and on, and then your director wants you to watch the film and be more miserable about it, because I hate watching my own, because I always feel that this performance is something it is a never-ending process, never ending. You ask me to watch my own film, I'll be hitting my head all the time, because why I could not think of those nuances, why I said my dialogue on that pitch, why my rhythm of this particular dialogue was, this, it could have been that way or this way, but you can't help yourself. Now it's done, okay? And actors mostly are left in miserable condition after watching their own performances. And I don't want to go through. While we're discussing nuances in performance, right, in Devashish's Choram, the way you carry your baby about while you're running here, while you're escaping people, it almost feels like you're almost a kangaroo, right? Almost like a child in your pouch, and it feels like you're a singular creature. And I want you to touch upon this, and by extension, bringing a certain physicality to your performances, right? Often the sort of physical transformation that's extensively discussed is losing weight or putting on weight or having a six-pack abs. These are the physical transformations that are often spoken about. But these little details often go unnoticed. I mean, there is a difference between the body language or the physicality of my character when he is young. He's a rebel, okay? So his physicality is very different. But when he's on the run with the baby after his wife is shot dead, when he is in Mumbai working in a construction place, his body language is completely beaten up. And when he's running, he's not Amitabh Bachchan, right? He's running for his baby's life. He's running to find an answer for so many things. So the body language had to be different. Someone who is exhausted, someone who is already, somewhere he has already accepted defeat, but he has to run for the baby. He has to run and go back into the jungle for the baby, where he doesn't want to go get into, right? This is where he was running away from, but he has to get into the jungle all over again only for his own baby's life. So the exterior is something which should be very, very subtle, I personally feel. In Aligarh, I was playing Ramchand series. Professor was gay, but there was no extreme, gay physicality that people have been so used to, watching it on screen, that I was completely bored and annoyed with it. I decided, I was very stubborn, that I'm not going to give any very obvious, physicality that is going to suggest that he's gay. Not at all, because the friends that I have had were gays. None of them look like those filmy, gay portrayal. So I had to do this. Just one simple thing that I have done, the way I'm sitting here, that's the way I was sitting in the whole film. Okay, whenever she was sitting. So that was the only small suggestive physicality I have given it to him. So likewise, with all the portrayal, all the performances, all the characters, little bit here and there, little bit suggestions of exterior that I try to incorporate in my performance. And these crucial details play their part in avoiding certain stereotypes, in adding to the flavor of a film. Mr. Manoj, I would absolutely love to keep engaging with you for a longer time. I'm loving talking to you. Thank you so much. But maybe I just want to be greedy here and ask you a question or two, if I can manage it.
before opening it to the audiences. Yes. I want to, anybody who's been in love with a person, with a process, knows that it's constantly changing, right? It's never one thing for too long. You fell in love with acting from when you were very young. Right. How has that love transformed? And what's keeping you in love now? Okay. What I remember from my childhood, I was in, I think, 5th standard. Thus, I think I can only remember that time because my parents were film buffs, and they used to travel to district town where we were in a boarding to meet us and to get us out of the boarding and take us to watch one film or two films. Okay, that's how I remember. I remember Mr. Bachchan's Zanjeer. That's that far I can remember. And not many scenes I remember till now. I haven't watched Zanjeer after that, only because I didn't want that memory to be corrupted. So it's just whatever was happening on the screen in that dark theater just fascinated me. It's a different world, and realized that a person can actually be so many things, so many people he can be. That fascinated me quite a lot. And then later on my obsession with poetry recitation, because in that my hometown there was no culture of theatre. So the poetry recitation or elocution contest was the only way I could express myself on stage. And then in that small town only the mainstream film used to be released, right? So I had no idea about the kind of films Mr. Nasuddin Shah and Mr. Om Puri were doing outside. Okay, so when I started doing theatre in Delhi, it was also kind of a film appreciation, a performance appreciation course for me. That was a time I realized that there is a world beyond mainstream cinema, and which is far more artistic. It is like, once you get used to listening to Bhimsen Joshi and Kumar Gandharva, you can't go back to listening to Hindi film songs, right? This is exactly what has happened to me. I fell in love with those performances. I fell in love with Shyam Benegal and Govind Nihalani's world, and I just wanted to be part of that. Somewhere I feel that a performance should not only move people, entertain people, they should actually represent people and touch them, very deeply. As a final thought, from a young theatre actor, almost resigned to a life of poverty, right? You've today become a legend, a hero for many young actors. What was a crucial quality that aided this growth, this transition? That probably could be a good note in which to end this conversation, I think. I don't know, it's not very obvious to me, but let me try to articulate it. I would say that I've never deviated from the focus of being an actor. Even now, when I'm sitting here in front of so many people who love my work, thank you very much. I'm still a true blue newcomer actor who's trying to crack the code of acting. I'm still, with every role I feel that I don't know anything. I still have to learn a lot. I'm just fascinated by this craft called acting. And more I get fascinated, more difficulty I face in being an actor. हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि we always feel that the acting is the easiest thing. When we go to our neighbor's place, suddenly auntie ji says, इनको जरा कोई काम दे दो अपने फिल्म में, इनको भी कोई रोल दे दो, and then you feel how easy it is considered to be an actor. And believe me, this is from my own experience. Actor's journey is still on. Is the most difficult job in the world to play another person.
long may this love story continue. Almost sadistically, I want to say that may you continue to suffer in the pursuit of acting so some of us can enjoy these performances. Thank you, thank you. Thank you. Unfortunately, I am told that we may not have too much time for questions from the audience. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूँ. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हॅलो नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर. गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयान इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल चालू आसा आनी वेगवेगळ्या देशांतले आमी वर्ल्डांतले लोक जरी म्हटले जाल्यार आमकां कांयच हें ना, कारण म्हटल्यार सगळ्या म्हणजे वेगवेगळ्या भागांतले लोक हांगासर येयल्लेले आसा. तेच प्रमाणे आमचे बरोबर आसा हालींच महाराष्ट्राचो व्हडलो जो शो आसा म्हणजे मराठी बिग बॉस हातून सहभाग घेतलेलो वैभव चव्हाण आमचे बरोबर आसा. वैभव, गोमंतक टीव्हीमध्ये तुला खूप स्वागत आहे. तू आज इकडे इफीमध्ये आलायस आणि सगळीकडे आम्ही बघतोय तुम्हाला की तुम्ही सगळ्यांबरोबर फोटो काढतायत, म्हणजे खूप तुमचे फॅन्स फॉलोवर जे वाढतच आहे हे बघता मी. मला सांग पहिल्यांदा की तुझा म्हणजे टेलिव्हिजनमध्ये यायचा प्रवास कसा होता? सर्वप्रथम सगळ्यांना नमस्कार. मी इफ्फीला यायचं कारण हे की मी लास्ट इयर पण ट्राय करत होतो, मला यायचं होतं इकडे पण काही कारणामुळे जमलं नाही. पण ह्यावेळेस मला ॲज अ गेस्ट म्हणून बोलवलं गेलं इकडे आणि मला खूप आनंद होतो की मी इथपर्यंत पोचतोय. आणि बरेच जण असे आहेत ज्यांना इथपर्यंत यायला पण थोडेसे अडचण असतात, त्यांना यायची इच्छा असते, पण मला छान वाटतं ॲक्च्युली. आणि प्रवास म्हणायला गेलं तर खूप लेट चालू झाला माझा, म्हणजे ह्या इंडस्ट्रीमध्ये खूप लेट प्रवास चालू झाला. एक 2019मध्ये एक छोटंसं काम करण्याची संधी भेटली, तिथून सुरुवात झाली माझी. पण आवड पहिल्यापासून होती. स्कूल्स कॉलेजेसमध्ये खूप जास्त एकांकिका आणि छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका वगैरे करणं. सो ह्या सगळ्या गोष्टी करत 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 मग कुठे बूममॅनचं काम केलं आहे, परत स्पॉट बॉयचं काम केलं आहे, कुठल्या मूवीजला कॉस्ट्युमचं काम केलं आहे, ॲक्टर्सच्या कपडे इस्त्री केलेले आहेत. सो ह्या सगळ्या गोष्टी करत करत शिकत आलो आहे. ना कुठले क्लासेस केले नाही आहेत मी. सो जसं मला शिकता येईल बॅकसाईडला थांबून कसं काय करता येतं तसं मी करत करत आत्ता सुरुवात झाली म्हणेल. पोचलो इथपर्यंत असं नाही म्हणता येणार, जस्ट सुरुवात झाली आहे माझी. सो लेट्स सी अजून पुढे काय काय आहे. नाटकातून सुरुवात झाली? हो 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 हो. मी म्हणजे माझ्या ठिकाणी जिकडे मी राहतो इंदापूर बारामती त्या साईडला मला जास्ती सगळेजण ओळखतात कारण की मी छत्रपती संभाजी महाराजांची एकपात्री प्रयोग करतो. सो तिथून जास्त मला म्हणजे एक ग्राफ चांगला भेटला, एक पायरी चांगली भेटली की बाबा तिथून मला आवड पण निर्माण झाली त्या गोष्टीची. आणि ॲक्टिंगमध्ये येण्याचं कारणच म्हणजे ते आहेत, कारण की त्यांची भूमिका करणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि तर ती मी स्टॉप केलं ते करणं, कारण की तो रोल करणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि तर मला ते अजून त्यांच्याबद्दल शिकायचं आहे, अजून त्यांना कसं पोर्ट्रे करता येईल ते बघायचं आहे. आणि मग मी परत एकदा चालू करणार आहे ते. सो बघूया आता कसं होतं. त्याचा पुढचा जो प्रवास आहे तो म्हटले बिग बॉसमध्ये, मराठी बिग बॉसमध्ये तू म्हणजे एक सदस्य म्हणून होतास आणि सर्व लोकांनी म्हणजे तू चांगला खेळास हे सुद्धा माहीत आहे. तर काय सांगशील बिग बॉसमधला एक्सपिरियन्स? बिग बॉसमधला एक्सपिरियन्स खूप खतरनाक होता तसं बघायला गेलं तर, कारण की अनएक्सपेक्टेड गोष्टी होत्या खूप. आणि
खूप अनएक्सपेक्टेड खूप साऱ्या गोष्टी घडल्या पण तिथे, म्हणजे निगेटिव्हली म्हणा किंवा ट्रोलिंग्स म्हणा, हे पण गोष्टी भरपूर झालेल्या आहेत. पण ह्या गोष्टी सवय नव्हती मला. ह्या गोष्टी हळूहळू कळाल्या की हां ओके, जे दाखवलं जातं ते त्यातून आपल्याला जज पण करतात लोक, आणि तसंच झालं माझ्यासोबत पण काही लोकांना माहिती आहे की बाबा वैभव जिथे तसं दाखवलं गेलं किंवा जसं काही स्टेटमेंट्स पास केले गेले माझ्याकडून, पण ते ॲज अ पर्सन म्हणून असे नव्हते की बाबा की म्हणजे ते वेगळं, पूर्णपणे वेगळं असतं. काय दाखवलं जाईल आपल्याला माहीत नसतं आणि बाहेर काय घडतंय हे सुद्धा माहीत नसतं. सो मी म्हणेन नक्कीच एडिटिंगची कमाल आहे ती त्यांच्या त्यांना जसं पोर्ट्रे करायचं असतं ते करतात. सो पण एक म्हणेन की खूप सारे लोक मला अटॅच झाले नंतर, तिकडून आल्यानंतर खूप सारे लोक मला अटॅच झाले, सगळ्यांना रिलेट झालो मी काही गोष्टींमुळे. सो मला एक तो भाग खूप आवडतो की लोक रिलेट करतायत, येत आहेत. हां, म्हणजे पहिले थोडंसं निगेटिव्हली सगळ्या गोष्टी चालल्या होत्या माझ्यासोबत, पण नंतर हळूहळू जसं लोकांना कळालं की अरे हा असा नाही आहे किंवा बऱ्याच गोष्टी चेंज झाल्या, तर त्यानंतर जास्त लोक मला भेटत आहेत, बोलत आहेत, सगळं त्यांचा एक्सपिरियन्स शेअर करतात की अरे बाहेर असं दाखवलं गेलं, तुला माहिती आहे का, तू का असं केलंस. सो ते एक सगळे एक्सप्लेनेशन्स गोष्टी आहेत. पण बिग बॉस हा प्रवास माझ्यासाठी खूप शिकण्यासारखा होता ॲक्च्युली. आता इथून पुढे तो एक्सपिरियन्स घेऊनच पुढे जाईन मी नक्कीच. परत चान्स मिळाला तर जाशील का? नक्कीच जाईन मी, का नाही जाणार. कारण की ज्यावेळेस मी आतमध्ये गेलो त्यावेळेस गोष्टी माहीत नव्हत्या. आता बऱ्यापैकी मला माहिती आहे की बाबा कसं असतं, काय असतं, कुठल्या गोष्टी चांगल्या दाखवल्या जातात किंवा कुठल्या गोष्टी चांगल्या पद्धतीने आपण मांडू शकतो, किंवा मी जो रिअल आहे बाहेर जसा वावरतो तसं आतमध्ये राहायचा प्रयत्न करून मी, मला वाटते त्या गोष्टी पुटअप करेन. मला सांग की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये तू आला आहेस आणि काय सांगशील या फेस्टिवलबद्दल? इफ्फीचा हा 55th इयर आहे जे होतं आहे ह्यावेळेस, आणि मी म्हणेन की खूप चांगल्या पद्धतीनं सगळ्या गोष्टी घडत आहेत इथे. मी मूवीज बघतो आहे, अटेंड करतो आहे सगळे शोज जेवढे मला पॉसिबल आहेत तेवढे, आणि मी सकाळी येतो आहे आणि रात्री जातो इथून. सो मी होल डे इथे थांबतो आहे, कारण की मला हे आवडतं आहे. कारण की एखाद्या आर्टिस्टसाठी ही खूप मोठी गोष्ट आहे, आणि सगळ्या खूप काही शिकायला भेटतं इथं. म्हणजे जेवढं पण मी मूवीज बघतो आहे, तर माझे फ्रेंड्स आहेत जे डिरेक्शनमध्ये पण आहेत, आर्टमध्ये पण आहेत. सो त्यांच्यासोबत प्रत्येकाचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू वेगळा आहे बघण्याचा. मी ॲज अ ॲक्टर म्हणून बघतो आहे, ते ॲज अ डिरेक्टर म्हणून त्यांचा डिरेक्टरल पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघतायत. तर नंतर आम्ही गेल्यानंतर डिस्कशन करतो आहे सगळ्या गोष्टींवर. तर एक वेगळी मजा आहे इफ्फीची आणि खूप छान वाटतं इथे. इंडियन मूवीज, इंटरनॅशनल मूवीज, बऱ्याच मूवीज, चांगले चांगले मूवीज. काल मी ब्रह्मयुगम हा मूवी बघितला, जो साऊथ मूवी आहे मामुटी सरांचा. तो एक फिनॉमिनल मूवी होता. तो असं खूप साऱ्या गोष्टी कळत आहेत, खूप साऱ्या गोष्टी शिकायला भेटत आहेत, तर त्याचाच आनंद आहे. जे लर्निंग प्रोसेस जी आहे तर ती मजा करतो आहे मी ॲक्च्युली. मला सांग की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हा ॲक्टरसाठी, डिरेक्टरसाठी किती महत्त्वाचा असेल तुला वाटतं? खूप जास्त महत्त्वाचं आहे, कारण की इथे फक्त आपण एक बॉक्स असं म्हणू शकत नाही, कारण की हां हे 4 कोपरे आहेत आणि याच्यातच फक्त मूवी बनवायचं वगैरे असं काही नाही आहे. तर इथे आल्यानंतर कळतं की अरे खूप सारे पॉईंट ऑफ व्ह्यूज आहेत, खूप साऱ्या गोष्टी आहेत जे की एक्सपेरिमेंटल पण आहेत. सर तसं त्या गोष्टी ज्यावेळेस आपण बघतो त्यावेळेस आपला पण स्वतःचं माइंड ओपन होतं की अरे ओके, ह्या पण दृष्टिकोनातून आपण गोष्टी करू शकतो. तर खूप इम्पॉर्टंट आहे. इफ्फी अटेंड करणं मी 2 वर्ष झालं ट्राय करतो आहे. मागच्या वर्षी पण यायचा प्रयत्न केला पण नाही जमलं. पण ह्या वर्षी आलो आहे आणि मी ह्या वर्षी फुल ऑन अटेंड करणार आहे. सगळ्या गोष्टी बघणार आहे. सगळं अटेंड करायचा प्रयत्न करणार, लोकांना भेटणार. आणि सगळ्यात मजा येते की ज्यावेळेस डिस्कशन करतो आपण की मूवीजबद्दल, तर त्यावेळेस ते वेगळं डिस्कशन होतं आणि 3-3, 2-2 तास निघून जातात. तर ती एक वेगळीच मजा आहे. आणि मला असं वाटतं की सगळ्यांना मी सांगतो की जेवढं तुम्ही अटेंड कराल, जेवढं लोकांना भेटाल तुम्ही, जेवढं डिस्कशन्स कराल तेवढं तुम्हाला शिकायला भेटणार आहे. आय नो क्लासेस वगैरे या सगळ्या गोष्टी आहेत बाहेर, पण हे जे आहे हे कुठल्या क्लासेसपेक्षा कमी नाही आहे. कारण की हे घडतं आहे आणि हे आपण एक म्हणू शकतो की खूप चांगली गोष्ट आहे की गोव्यामध्ये होतं हे. तर सगळ्यांनी यावं, फक्त गोवा फिरण्यासाठी नाही, तर हे लर्निंग जे आहे हे इंडस्ट्रीसाठी किती इम्पॉर्टंट आहे, लोकांसाठी किती इम्पॉर्टंट आहे, आर्टिस्टसाठी किती इम्पॉर्टंट आहे, हे तुम्ही इथं आल्यावरती जाणून घ्याल. तू आता गोव्यामध्ये आहेस, तर म्हणजे कालच गोव्याचा जो सेक्शन आहे तो कालच म्हणजे सुरू झाला आहे, तर तू मूवी बघितलीस का?
नाही, काल शॉर्ट फिल्म्स होत्या 2, तर त्यातली एक बघितली मी. त्यानंतर कारण की मी एक दुसऱ्या मूवीमध्ये होतो, तर ती पटकन जाऊन अटेंड केली. 2 मूवीज होत्या, त्यातली एक बघितली मी फक्त. आणि खूप छान, म्हणजे एक माझा मित्रच आहे अनिकेत म्हणून, तर त्याच्यासोबतच मी गेलो होतो तिकडे. त्याचा फ्रेंड होता तो, ज्याने ती शॉर्ट फिल्म केली होती. सो आय लव्ड इट. आणि मजा येते, म्हणजे वेगवेगळ्या लँग्वेजेसमध्ये. आता गोवन लँग्वेज मला येत नाही, पण ते जे इमोशन्स आहे, ते जे फिलिंग आहे, तर ते मजा येते सगळं बघायला. येस. गोव्याबद्दल काय सांगशील? गोवा यार. वेगळीच वाईब आहे. सगळे असं म्हणू शकत नाही आपण की एका वैशिष्ट्य प्रकारचेच लोक भेटतील असं नाही आहे. इथे सगळ्या ठिकाणाहून आलेले लोक आहेत. ती एक वेगळीच मजा आहे, सगळ्यांना भेटून बोलतो आपण किंवा गप्पा मारतो. आणि इथे असं नाही की बाबा आपण ज्यावेळेस बोलतो एकमेकांसोबत, तर असं काही गरजेचं नाही की ओळखीचं असलं पाहिजे. वी कॅन गो अँड जस्ट टॉक. सो दॅट्स अ व्हेरी नाईस थिंग अबाउट गोवा. आणि इथलं वातावरण पण खतरनाक. मी अजून बीचवरती गेलेलो नाही, गोव्याला येऊन बीचवरती गेलेलो नाही आहे, पण मी नाही गोव्याला आलो आहे 2-3 वेळा, पण फॅमिलीसोबतच आलो आहे. असं कधी असं फ्रेंडसोबत वगैरे नाही. पण दिस टाईम आय केम अलोन. आणि मी माझी कार काढली आणि बारामतीवरून 10 तास ट्रॅव्हल करत इकडे आलो. सो ती एक वेगळी मजा होती, ड्रायव्हिंग करत मस्त. आणि मजा येते मला. मी आता बघूया, पूर्ण अटेंड तर करणारच आहे, आणि जमलं तर बीचवरती पण जाईन. मला सांग, लास्ट प्रश्न तुला, की तू म्हणजे आतापर्यंत किती मूवीज बघितलेस आणि कुठली तुला जास्त आवडली? मी एक 5 मूवीज बघितले आता 6th मूवी बघायला, म्हणजे काल 2 बघितले. फर्स्ट डेला एक बघितला आणि आत्ता एक बघितला. आता एक मूवी बघायला जाईल थोड्या वेळाने, 3:30-4 वाजता एक आहे. सो त्यातला ब्रह्मयुगम, जे मी मगाशी नाव घेतलं, तर तो एक खूप फेनॉमिनल मूवी आहे. तो रिलीज झाला होता सगळीकडे, पण मला बघायला नव्हता भेटला, आणि थँक गॉड की इथे होता तो. सो तो एक मूवी खूप मस्त आहे. त्याच्यातून बरंच काही गोष्टी शिकायला भेटतो. ब्लॅक अँड व्हाईट मूवी आहे पूर्ण. 1917 मधला काळ दाखवलेला आहे थोडासा. सो मजा येते बघायला, खूप मजा येते. येस, थँक्यू सो मच. जाल्यार आता तुम्ही पळयलें की आमी वैभव चव्हाण, जे महाराष्ट्र बिग बॉस हातून एक सदस्य म्हणून आशिल्ले, तांचे कडेन आमी भासाभास केली आणि आमच्या जायत्या प्रश्नांचे जापो सुद्दां ताणें दिल्लेले आसा. जाल्यार अशाच कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन हर्ष सईत, हांव वर्षा आश्वेकर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
Sir, for the benefit of the industry and for their satisfaction, we have even volunteered for a health study around this area region. For Because- Vasco City. For Vasco City area, Yes, yes. which the Pollution Control Board will be conducting on government's behalf. And what we feel, see, this is a process, Cole. As what happens is the staff here in the port are working for like 25 years. We are having medicals of our own staff, our own laborers every year. And we have not found a single case of any disease because of this. Because the process goal as it is. But just to satisfy the authorities also, we have gone for a health study which Ahmedabad-based government organization will be conducting, which will be testing as per the parameters of, they have a different X-ray machines to cater for those kind of coal pigmentation and all that. But we have been volunteering to do it, and we'll be hopeful it's finished as soon as possible so that all the myth which has been given is also cleared up. Thank you. I have a nice observation, sir. Yeah. See, whatever we say is taken as a statement, but actual data, like pre-COVID era, when there was no lockdown, the readings of pollution were around 50, 55, 60. And then the lockdown happened. And when the lockdown happened, only port, because of essential services, was working. With a full capacity of what was given, a 5.5 million, and totally with us and the other berth also. And the pollution reading fell down drastically below 20. And they were below 10 and 20, they were always that time. And the only thing was working was handling of the port operations of coal, limestone and steel. The moment lockdown increased, lockdown was removed, the readings went back to 50, 55, 60. And constant was before lockdown, during lockdown. So you mean to say that port is not only the coal This is polluter? exactly the statistics, sir. Okay. Exactly what I'm saying. These are actual numbers and people have witnessed it practically. Okay. So this is a statement which anything else we say can be countered. But this has actually happened and people have seen it happening. Port worked in the corona pandemic time. Very bad times. We still managed to give cargo to people and serve So the you industry. have also put up a board in Chikhalin Yeah. for the Chikalim pollution Circle level. is a big board which tells our readings 24/7 live at any given time. Okay. The pollution level. The at pollution port. levels of the entire area. Okay. Thank you. This requirement which we are fulfilling for pollution control and dust suppression measures, this has costed us 160 crores. Okay. And we wish our investment helps and the people are happy about it. Okay. So what is the total cargo you handle here? We handle, as of now, we handle about 5.5 million tons of coal, 1 million ton of limestone, and we have permission to handle 2 million ton of steel, but we do about 8 to 9 lakh tons of steel. Okay. As of So now. this is going to increase in the coming years? The EC which we have got proposes an increase, but that depends totally on how the environment measure taken care of. Once we make the shade and then we see how the things are behaving, what the readings and parameters are. If we are very hopeful that it will be okay, then we will request the Pollution Control Board to look into the matter and provide us some extra cargoes. To my knowledge, sir, this will be the biggest shade in Goa for keeping cargo. Okay. This is at least 45 meter height, about 350 meter to 400 meter long, and about 90 meters, 135 meters wide. So it's about 135 meters wide, 45 meter high, about 350 to 40 meter long. Okay. So this will be totally covered, no? This will be totally covered. Yes. So you will not see anything which is kept inside. No cargo can be seen. So any dust emission, anything, as it is, it's all covered. But even very high winds pick up, or in very extreme circumstances also, if something blows off, after the shade, absolutely that is taken care of. So this is going to complete it? This will complete by 30th of January 2025, next 2 months. This was told to them to construct this shade, no? We said when the coal was being handled here, so one of the precaution measures among the many was this was cover the entire coal into the shade. Yes. So that will, whereas the wind blowing, it will not affect. Monsoon also, the runoff will not happen into the sea. Yes. And it's a little high capital investment, but they agreed and they've been doing it.
म्हजें नांव प्रेमानंद दोमोस्कर. हय तुवें सांगलें हांगा हो टर्मिनस ह्या सिजनान तयार जावपा आशिल्लो न्ही. तो आतां फुडल्या सीझन क्रूज सीझन जेन्ना सप्टेंबरान स्टार्ट जातलो तो मेरेन रेडी आसतलो. रेडी आसतलो. सो अंदाज कितले क्रुजीस येता हांगा. ह्या वर्सा शेड्यूल्ड आसा त्या प्रमाणे 25 डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल धरून टोटल 44 आसात. 44 कितले लोक देंवतात अरावंड. आतां डॉमेस्टीक हेजेर काल आयल्ली ताजेर संडेचेर 1300 आशिल्ले पॅसेंजर आनी क्रू वॉज 600 प्लस. आतां एक 20 तारखेक आनी एक आसा डॉमेस्टीक मुंबयच्यान येता इम्प्रेस आनी ताजेर अरावंड 1200 कितें म्हणल्यार ताणें. पूण आतां हो जेन्ना टर्मिनस तयार जातलो तेन्ना फेसिलिटी वाडटल्यो सो आनीक वाड जातली. हय एट अ टायम म्हणजे एट अ गिवन टायम आमकां 3 वेसल हँडल करपाक मेळटले. सो आनी हातूंत भितर कितें कितें आसतलें. सगळ्यो ज्यो इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल आसतात त्यो सगळ्यो फेसिलिटीज हांगा अवेलेबल आसतल्यो. सद्या तुमचे कडेन कस्टम्स आसा. कस्टम्स आसा ही बिल्डिंग आसा ती कस्टम्स. सो भायल्यान जे पळय कोण येतात तांकां कस्टम्स चेक बी करतात मागीर लोक भायर सरतात. ही कस्टम बाउंडेड एरिया आसा. सो जे कितें हांगच्यान भायर वतले ते कस्टम परमिशना बगैर वचपाकूच शकना. प्लस वी हॅव इमिग्रेशन ऑफिस ऑल्सो. हांगा इंटरनॅशनल क्रूज भायल्यान ट्युरिस्ट येतले आनी दीस कॅन बिकम ए व्हेरी बीग एक्टिविटी फुडल्या येता वर्सान कारण येदो व्हडलो टर्मिनस तयार जाता. सो कोल जे पळय कितें बोवाळ जो चल्ला ताजेर कांय प्रमाणार मर्यादा येवंक शकता न्ही हे तयार जातकीर. हय कित्याक एक म्हणजे कितें आसा कोलाचेर खूब डस्ट कंट्रोल करपाक खूब प्रयत्न चालू आसात कंटिन्युअस चल्ला. हातूंत भितर जेन्ना हांगा क्रूज टर्मिनस आयले दॅट इज लायक अ इंटरनॅशनल गेस्ट येतले आनी त्या गेस्टांक क्लीन नायस एनवायरमेंट हो दिवचोच पडटलो आनी ताका लागून इट्स अ कावंटर म्हणजे कोल करता आसतना सुद्दां ओनर इज MPT. ताका लागून MPTकय बी कोला विशयी चड आनी चड इंटरनॅशनल प्रॅक्टिसीस कंट्रोल करपाक घेवची पडटल्यो. इट्स अ बेनिफीट फॉर बोथ. So we are in discussions with a company called Flamatech. So they are a manufacturer of chemicals which will be added to the water which we are using to spray on our coal yard. So when this chemical is mixed with the water and you spray that water, it forms a thin layer of polymer coating on top of the coal stack. So which will prevent any dust emissions coming out from the coal stack. Yeah, we are planning to have an automated dust suppression system, wherein we will be having a dust monitoring system next to the adjacent to the yard, and that monitoring system will have a ceiling value which will be fixed for the PM10 and the PM2.5 dust particulate matter. And when that the prescribed ceiling value will be surpassed, it will be automatically triggering my dust suppression system, and that will subside any fugitive dust emission which is coming from the yard. You have measured what is the dust pollution here now? Yes, so we have 4 stations at which we are constantly monitoring. So we have a continuous ambient air monitoring system which is right up there in the township. So that data is relayed continuously on a continuous basis to GSPCB. Okay. What is the percentage now? So dust whatever the prescribed, like I think PM 2.5 it has to be less than 50. So it's less than 60, so it is more or less maintained, but there are one-off instances when it may go up, but then there are justifiable reasons, like because there is some biomass which gets burned by the villagers or by the localites. So in those periods, my sensor is sensing that particulate matter, and that's why the emissions are increasing. But otherwise, from the yard, we try to maintain, and there is hardly been the last 4-5 years, maybe hardly 4-5 times that emission may have surpassed, but there are other reasons which are also attributable to that.
दिखेगा ही नहीं। पहले क्या था, यहाँ पे शिप आते थे तो देवर से पैसेंजर शिप आ रहा है तो क्लोज बाय मिसेस आप बोल रहे हो ना, पैसेंजर जहाँ पर पोल दिखेगा, शिप बनने के बाद पैसेंजर को पोल नहीं दिखेगा। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, that is the biggest problem. Nobody has got access there, so they are not able to actually see. मुरमागांव पोर्ट ट्रस्टान आमी आसात आनी हांगा JSW आनी अदानी हे दोन कोल इम्पोर्टर्स हांगा आसात आनी ते कोल पोल्युशन करतात, लोकांच्या भलायकेक त्रास जाता, अशे तरेचे खूब कागाळी आमकां आयकूंक येतात। आनी त्यो कागाळी आयकूंक येतकीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे महेश पाटील, तांचे एंटायर सिनियर स्टाफ आनी हांव स्वता आज पूर्ण दीस ह्या भागात भोंवलो। पयलीं एमपीटीन गेले, एमपीटीच्या जानवळदारा कडेन आमी चर्चा केली आनी आतां आमी हांगा JSW कडेन उलयतात। तांणी आमकां जी जी उदाहरणां दिल्यात ती खरीच बरी, तांणी जे पळय निकश घालून दिल्यात ताका तांणी तर बरे दशेन पाळो दिलो जाल्यार म्हाका दिसता पोल्युशन खूब कमी जावंक शकता। सामकें काबार पोल्युशन जातलें ह्या भ्रमान हांवूय ना आनी म्हाका दिसता लोकूय आसचे ना, कारण निमाणें कोल हँडलिंग हो एक असो एक विशय की बारीक बारीक पार्टिकल्स, बारीक बारीक धूल उलटलीच आनी लोकांची ती काळजां मेरेन पावतलीच। पूण तांचो दावो आसा आमचे स्टाफ हांगा इतले वर्सां काम करतात तांकां कांयच जावं ना भलायकेचो प्रश्न। लोकांक जालो जाल्यार ते अशे तरेचे भलायकी संदर्भांतले एक मोहीम हांगा चलोवपाक तयार आसात। म्हाका दिसता फुडल्या कांय वर्सान अशे तरेचे कोला संदर्भांतले चडांत चड प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा आनी गरज इतल्या खातीर आखर कोलाचे जर अशे तरेचे उत्पादन वाडलें, इम्पोर्ट वाडलो जाल्यार कशे तरेन हे अशे तरेचे उपाय इम्प्लिमेंट करतात, आनीक कितें बरे बरे उपाय जे पळय जगभर घेतात ते हांगा घेतात काय कितें अशे तरेचे प्रश्न आसात आनी ताका जापो म्हाका दिसता काळूच दितलो। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें, ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढतात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही।
या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष. हिंदू देवतांची चित्र काडटा. म्हणजे सगळे मित्र म्हणतात हिंदू देवतांची चित्र कित्याक काडटा तू व्हडलोसो असो धार्मीक मनीस न्ही. आणि ह्या व्हडलोसो धार्मीक मनीस न्ही तर म्हाका देव म्हण चर्च मॉस्क हे काय लागना. मग तरी आसतना म्हाका अध्यात्म लागता. आणि खंयची तरी एक व्हडली दैवी शक्ती आसा, त्या शक्ती मुखार हांव नतमस्तक जाता. मग सध्या अशें जाल्लें आसा, हिंदू धर्म म्हज्या मतान एक व्हडलो धर्म. हिंदू धर्मान जी
सगळी वेद आसात, वेदांचे जे ज्ञान आसा हे म्हाका दिसता जगांतले एक सगळ्यात महत्वाचे ज्ञान. आणि ज्या काळान तो वेद बरयलो तेन्ना चडशे बाकीचे जग हे ऑलमोस्ट बार्बारीक आशिल्ले. तेन्ना हांव अभ्यास करूंक लागला थोडोसो वेदांचो जाता तितलो. आणि दुसरो अभ्यास हांव करूंक लागला तो संत कवी तुकाराम म्हण, नामदेव म्हण, हे सगळे हांव आवडीन वाचता. आणि सध्या अशें जाल्लें आसा की एक पर्टिक्युलर पक्ष आसा त्यांनी देवांची पॉवर ऑफ अटर्नी घेतला अशें दिसता. तेन्ना म्हाका तांच्या तावडींतल्यान देवांक सोडोवपाचे आहात. ताका लागून हांव देव काडटा. अनेक भावने म्हणजे एक श्रद्धेच्या भावनेन काडटा, पण हांव देव जे काडटा ते बी तांचे कॉन्टेम्पररी फॉर्म्स. रवी वर्मान काडिल्ले देव हांव कॉपी करिना. म्हजे देव हे म्हज्या तकलेंतले देव. हे गणपती जे काढल्यात हांवें हे नॉर्मल गणपती जे काडटात त्याच्या परस सामके वेगळे. आणि आता वेगळेसाण कितें आहा तर आमी जे गणपती किंवा बाकीचे सगळे देव पळयतात हिंदू देव ते राजा रविवर्माची चित्रां. रविवर्माच्या पयलीं देव हे गर्भकुडीन आसतले आणि ते ल्हानशे पणटेच्या प्रकाशान त्यांचे दर्शन जातले. ते बी समाजातल्या उच्चस्तरीय लोकांक. बाकीच्यांक देव दिसना आशिल्ले कित्याक गर्भकुडीन. आता महात्मा गांधीन देवळां अस्पृश्यांसाठी उक्ती केली. रविवर्मान सगळ्यांची घरां देवां खातीर उक्ती केली. त्यांनी घराघरान देव पावयले. आणि आमकां जे सध्या देवाची लक्ष्मी म्हण, गणपती म्हण, हे रविवर्मान काडिल्लो गणपती हो खरो गणपती. बाकीचे कोणी काडले ते मान्य ना अशें जाल्लें सध्या. तेन्ना हांवें ठरयलें की गणपती असो काडटलो की ताची हेड ट्रान्सप्लांट स्टोरी आहा. तेन्ना हत्तीची तकली त्याने लायली धडाक गणेशाच्या, ते हे चित्र. तेन्ना ऑलमोस्ट रिअलिस्टिक पद्दतीन हांवें हत्तीची तकली चित्रण केल्या. तुम्ही म्हणटले शिपयो लावून दवरल्यात, त्या शिपयांचो आणि गोंयच्या इतिहासाचो कितें संबंध. तर आमी जर गोंयचे कल्चर, गोंयची संस्कृताय हे एक शिल्प अशें मानले, त्या शिल्पाचो शिल्पकार कोण? त्या शिल्पाचो शिल्पकार समुद्र. समुद्रान हांगा कल्पना हाडल्यो, लोकांक हाडले, कितल्योश्यो खाद्य वस्तू हाडल्यो आणि गोंयची संस्कृताय घडोवपाक समुद्राचो व्हडलो हात आसा. आता सगळ्या भारताची जी कोस्टलायन आहा ती 7,500 किलोमीटर आणि गोंयची कोस्टलायन फक्त 100 किलोमीटर. पण गोंयान, भारतान कोणाकय विचार समुद्राच्या सुटयेचेर खंय वतलो जाल्यार सगळे म्हणटात गोंयान वतले. तेन्ना ही 100 किलोमीटर जी आमची कोस्टलायन आहा ती सगळ्या भारतान फामाद आसा आणि वेगवेगळ्या जगांतल्यानय लोक हांगा येतात. तेन्ना समुद्राचें व्हडलें योगदान आसा गोंयच्या संस्कृतायेक. हांव म्हाका ओशियानिक आर्टिस्ट समजता, समुद्राचो आर्टिस्ट. आणि जे खारवी आशिल्ले ते सगळे म्हणजे पेशंट आशिल्ले. तेन्ना पयलीं हांव खारव्यांची पोर्ट्रेटां काडटालो, मागीर हांवें खारव्यांकच घेवन हांव इन्स्टॉलेशन करूंक लागलो आणि हाका परफॉर्मन्स इन्स्टॉलेशन म्हणटात. तेन्ना खारवी आणि समुद्र यांचे अतूट नाते आहा. They are inseparable, and that inseparability of the fishermen in the ocean is what I present with this work. Museum of Goan, गोंयचो इतिहास, गोंयच्यो काणयो आमी समकालीन कला वापरून लोकांफुडें मांडटात. जगान खंयच्याय म्युजियम ऑफ हिस्ट्रीन वच, थंय जुनी शिल्पां आसतलीं, कागदपत्र आसतले, कपडे आसतले, हत्यारां आसतलीं. म्युजियम ऑफ गोवान पन्ने कांयच ना.
म्युझियम ऑफ गोवान सगळी जी कामां आसात ती आजच्या आर्टिस्टांनी तयार केल्ली आहात आणि त्या कलेच्या माध्यमांतल्यान आमी इतिहास मांडटात आणि गोंयचे वेगवेगळे इश्यूज मांडटात. हांव ज्या स्कल्पचरार बसला त्या स्कल्पचराचें नांव क्लोन्स आणि हे मायनिंग ह्या विशयाचेर आहा. हांगा एक व्हडलो लॅटरायट फातर आहा. लॅटरायट फातर म्हळ्यार आयर्न ओर, हे खनिज, हातूंतल्यान आयर्न तयार जाता आणि ह्याच फातराची एक्झॅक्ट रिप्लिका हांवें लोखंडान केल्या. तेन्ना खनिज आणि लोखंड हो जुक्स्टापोजिशन. सो दिस इज वर्क ऑन मायनिंग. अशी गोंयच्या वेगवेगळ्या इतिहासाच्या पल्लूंचेर हांगा कामां आसात. Moog Art Cafe within the Museum of Goa is a transitionary space. It's between the Children's Art Studio and the auditorium and the main museum building. It is overlooking this beautiful valley, and the museum gets an average footfalls of around 200 people per day. Tourists from all over the world and all over India who come to Goa. They come to Museum of Goa to experience the stories of Goa through art. And they come to the museum and they see the museum, and then they come to the space and they like the view, and the menu is short, and our team is very proactive, and the hospitality is good. So, and the kitchen is right in front of you. It is quite hygienic, and we make all the foods right in front of you. So this has been the USP of our cafe, and we have about 150 to 200 people visiting the museum during the season time, and they enjoy a quick cup of coffee. We make good filter coffee, and our dosas and pankis and our specialty dishes, they do quite well. ये मोग कैफे है और हम लोग यहाँ पे घर का जैसा खाना बनाते हैं. डेली होममेड लंच बनाते हैं. इसमें कॉम्बो आता है. कॉम्बो में घर की दाल, एकदम बढ़िया दाल बनने की, दाल तड़का, साथ में सूखी सब्जी, हर दिन चेंज होता है, और साथ में सैलेड, दही और पिकल वगैरह, ग्रीन चिल्ली आएगा, और ये घर का जैसा खाना रहता है. और लंच कॉम्बो बनता है. नॉन वेज भी बनता है. चिकन करी राइस, सैलेड, दही, सूखी सब्जी, ये सब आता है. और उसके साथ एक आलू का टूक और ये और ग्रीन चिल्ली फ्राई और मिर्ची वड़ा, ये हर दिन हम लोग बनाते हैं. सोबतची चटणी मला फार आवडते. चटणी घेऊन जाईल तू? बेस्ट. तू दिली होती मागे एकदा. मला वाटतं तिताच्या वाढदिवसाला आलो होतो ना, तेव्हा तू प्रत्येकाला बॉटल दिली होती. आणि असावरी काय करायची? असावरी नूडल्स कर. एक चमचा घातला की मस्त. हे फार आवडतं. छान. टुक. त्या प्रोनाउन्सिएशन आहे टुक. This is a technique which is my own technique. Clear? It's a technique where किती वापरता है भुरग्यांचे वॅक्स क्रेयॉन्स. Hello? Oh, you are still here? No, I think we will do it tomorrow. Yeah. Huh? Okay. Other video. Okay, we will do it tomorrow. Huh? Okay. Huh? Yeah, that I will do tomorrow. Okay. Yeah. That will do. Good. At least tomorrow it's definitely going. Yeah. Yeah. Weapons. You have weapons. Yeah. Yeah. Good. Good. So we will do it tomorrow. Okay. Thank you for staying.
पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, आपके प्रमोशन का एलिवेटर। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्या गोंयान एक यात्रा चालू आसा आनी आमच्या बरोबर दोतोर रमेश तवडकर आसात. सद्या आयच्या दिसा दुसरो दीस आसा यात्रेचो आनी ही यात्रा सांखळेच्यान बोरे असो ह्या यात्रेचो आयज प्रवास आशिल्लो. फाल्यांच्यान ती परत चालू जातली. एकूण 6 दीस ही यात्रा चलतली आनी ह्याच फाटभुंयेर आमच्या वांगडा तवडकर सर, आमी तेंच्या वांगडा उलोवया. सर, कशी चल्ल्या यात्रा? तुमी स्वता इनिशिएटीव घेवन आनी इंट्रस्ट घेवन ही यात्रा करतात आनी आयज आमी पळयत जाल्यार खूब क्रावड ह्या यात्रेन रॅलीच्या माध्यमांतल्यान सहभागी जाल्लो. एक सुखद अनुभव हांव घेता म्हज्या आयुश्यांत. जे सुखद अनुभव म्हणजे म्हज्या एकट्याचेच अशें न्ही. म्हणजे हांव जें काम करता तें सामुहीक तत्वाचें काम करता. म्हणजे सगळे मिळून काम करता आनी तातूंत आजचो एक म्हज्या आयुश्याचो एक सुखद अनुभव. आनी सुखद अनुभव एक आनी ताजे फाटल्यान एक मिशन आनी टार्गेट आमी दवरलो आसा. आनी तो त्या दृश्टिकोनांत म्हणजे हांव एक सामाजीक कार्यकर्तो. म्हाका दिसता गोंयच्या प्रत्येक मनशाचें भलें जावचें, सुखी जावचो, समृद्ध जावचो. आनी आज हांव ह्या सगळ्या हाचेर एक म्हत्वाच्या पोजिशनाचेर आसा. आनी म्हज्या हातांतल्यान ही सेवा जावची आनी म्हज्या बरोबरची लोक आसा सगळ्यांक घेवन ही सेवा जावची असो तरेचे विचार धरून भगवान बिरसा मुंडा जयंती हें एक निमित्त आसा. आनी निमित्त म्हणटा आसतना एक प्रखर देशभक्त, एक तरुणाचो आयकॉन. म्हणजे ताजें आयुश्य जर पळयलें जायत न्ही, 25 वर्सां आयुश्य तो जगलो. पण एखादो तरूण 25 वर्सांच्या वयोगटामध्ये कितें करूं शकता हें अत्यंत उत्कृश्ट एग्जाम्पल. आनी तो सुद्दां ट्रायबल म्हणजे आदिवासी समाजांतल्यान आयिल्लो आसा. म्हणजे ज्या मनशान देशा खातीर एदें मोठें स्वातंत्र्य लडोवपा खातीर लड्याक ताणें भाग घेतलो. आनी आदिवासी भागा मदें जल, जमीन आनी जंगल हाचें रक्षण करपा खातीर आपलें पूर्ण जीवन समर्पीत केलें. त्यामुळे तोच मुद्दो धरून आसा न्ही की बिरसा मुंडाचे जे जिवनाची शैली आसा, जे तांणी तांची देशभक्ती आसा ही आजच्या तरुणा मदीं कशी येवंक शकता. आनी हो एक विचार धरून आत्तां आमच्या समोर जे प्रश्न आसा, आज आमकां स्वातंत्र्य लडोवपाचें ना, आमच्या समोर आज प्रश्न आसा. पण त्या प्रश्नांशी आमी बिरसा मुंडाच्या विचारांची कशी सांगड घालूं येता अशा प्रकारचो विचार करून आसा न्ही की आमी सगळें नियोजन करून की हांगा एक सामाजीक चळवळ जावची आनी समाजांतल्या दीन, दरिद्री, गरीब जो आसा न्ही अंत्योदय तत्वाचेर काम कशें उबें जावंक शकता अशा प्रकारचो संकल्प घेवन आसा न्ही सगळ्या तरुणांक एक जागोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान, बरोबर आशिल्ल्या लोकांक ताकद दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या संबंद रॅलीचो उद्देश आसा. सर, गोंय विधानसभेन 40 आमदार आसात. 39 जाणांचो एक दिशा आनी तुमच्या सारक्या एका आमदाराची एक दिशा. सो 39 आमदारांचेर तुमी एकटे म्हणजे कितें तुमकां सांगपाची चड गरज ना. खंयच्या दिशेन सद्या गोंय चल्ला तें तुमकां बऱ्या पैकी खबर आसा. सो 39 आमदारांचेर एक आमदार हो विचार घेवन जैतिवंत जावपाक शकता अशें दिसता? कठीण कांय दिसना म्हाका. म्हणजे एखादो येदो मोठो अंधार जो आसा तो एखादी पणती आसा न्ही ती त्या अंधाराक प्रकाशमय करता. येदिशीच पणटी म्हणजे एक पणटी जर प्रकाशमय करता येदे म्हणजे अंधाराशी झगडी मारता. एखादी किडो, मुंग्यो हे सुद्दां जगता आसतना ते आपल्याक जगपा खातीर, आपलें पोट भरपा खातीर जर कश्ट करता आसत जर जायत तांचे अस्तित्व कांयच ना. आनी आमी एज ए मनीस म्हणून संवेदनशील. आनी हांव तर ह्या सगळ्या गजाली खातीर म्हणजे समाजांतल्यो जिवनाच्यो सगळ्या प्रकारच्यो फेजीस हांवें पळयला. मागीर दुख्ख, दरिद्री, गरिबी सगळें पळयलां. म्हणजे हांव अशें म्हणटा, हांव भाग्यवान समजता ती पळोवपाची दृश्टी आसा न्ही नितीन, देवान, समाजा आनी कार्यकर्त्यांनी म्हाका दिल्ली आसा. आनी त्यामुळे
तुम्ही जर म्हणजे तूं अशें म्हणनाका सगळेच लोक की वायट अशें न्ही, बरे लोक आसात राजकारणांत. म्हणजे तूं 40 हांव एकटोच अशें न्ही, अनेक लोक बरे आसा. आनी म्हाका त्याय लोकांची एक साथ मेळटा. अनेक आमदार जे आसा आमच्या विचारांशी जुळणारे आसा, 100% तशे वायट आसा अशें ना, बरेय लोक आसा. आनी ह्या बऱ्या लोकांची साथ, कार्यकर्त्यांची साथ आनी म्हजे आशिल्ले एक संवेदनशीलता, त्या आदाराचेर म्हाका दिसता की तो काळोख जरी आसलो, ह्या काळोखा मदें काळोखाचेर मात करून जे आसा न्ही की हांव विजय मेळयतलोच ही म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. सो ही यात्रा सुरू जावचे पयलीं गोंयान एक वेगळ्या तरेचें राजकारण जें आसा तें जालें. सगळ्यांनी पळयलें, तुमी तेजेर एक कमेंट दिलो जो एक्स्ट्रीम आशिल्लो खूब. आयज तुमची जेन्ना ही चालू आशिल्ली यात्रा, उटाचो जो मेळावो जालो त्या उटाच्या मेळाव्याक तुमी उपस्थिती लावंक ना. मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें की आमी सगळ्यांक आपोवणें दिल्लें तें येवंक ना. आनी आयज अचकीत तुमच्या यात्रेक गोविंद गावडे हांचें दर्शन माशेलान भितर जालें. सो हो कितें आतां लोक कन्फ्यूज जातले की बाबा रमेश तवडकर उटाक वचूना सांगून सुद्दां आनी गोविंद गावडेन हाजेरी लायली, अशें तरेचें एक वातावरण. एक गजाल म्हळ्यार हाजे पयलीं हांवें क्लियर केल्लें आसा. म्हणजे उटाची चळवळ किंवा गाकोबेची चळवळ जी आसा न्ही, म्हणजे ती संस्था जरी त्यो त्या काळान कोणी सुरू केल्यो जाल्यार सुद्दां जे आसा न्ही त्या संस्थेक त्या वेळाचेर ताकद दिवपाचें काम आसा न्ही, खूब मोठें ताकद दिवपाचें. हांव म्हज्या आदर्श संघाची टीम प्रामुख्यान केपेंचे म्हजे समर्थक काणकोणचे आनी सांगेवाले ह्या लोकांनी ताकद दिल्ली आसा आनी ती म्हज्या विश्वासाचेर त्या वेळाचेर. आनी सगळ्यो बैठका आसा न्ही त्यो म्हज्या काणकोण जातल्यो, म्हज्या घरांक जातल्यो, म्हज्या आदर्श ग्रामाक जातल्यो. हें सबंद चित्र म्हणजे जे कोण म्हजेर आरोप करता तांकांय खबर आसा आनी कार्यकर्त्यांक खबर आसा. अशें आसतना सुद्दां मदींचो कालखंड जो असो आयलो की 2017 ते 22 पर्यंत आसतना हांव राजकीय क्षेत्रांत उरलो ना, म्हणजे कित्याक सुद्दां तो भायर उरलो. पूण त्या वेळाचेर अनेक जाणां दिसतालें कशें सतत हांव उरप म्हळ्यार आमचें अस्तित्व सोंपता. आनी त्या क्षणाक जें आसा हांव राजकीय जिणेंत हांव सोंपिलो. त्यामुळे म्हजेर एक दोन फातर घातलो नंतर जें आसा न्ही की रमेश तवडकर सोंपूंक शकता, आज तो सोंपलो असो जो म्हणजे एक मानसीक जो छळ कांय लोकांनी करपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे येदे मोठे आंदोलनां उबी करता आसतना म्हणजे ते राजकीय क्षेत्रांत उरले. हांवें केन्नाच म्हणजे हांवें हें पूर्ण 100% हांवें सोंसलें. हांवें 2017 ते 22 पर्यंत आसा न्ही हांवें एक चतुर शब्द केन्नाच उलोवंक ना. म्हजेर जो अन्याय जाता, अन्याय करता, तें सगळ्या प्रकारचें सोंसलें. आनी हें सोंसता आसतना हें सोंसत जो आसा न्ही हांव प्रचंड ताकतीन जो आसा न्ही 2022 आसा राजकीय क्षेत्रांत परत एस्टाब्लीश जालो. आनी परत ज्या अशा लोकांचे परत प्रश्नचिन्ह निर्माण जाले. म्हणजे परत टक्कर दिवपा खातीर म्हणजे वैचारीक टक्कर दिवपा खातीर हांव फुडें आसा. म्हणजे खऱ्या अर्थान तशें पळयलें जायत न्ही हांवें म्हजो संबंद त्या लोकां कडेन जो आसा न्ही 2012कच सोंपयल्लो. तात्वीक दृश्टिकोणांतल्यान पटना. त्या वेळाचेर 2012 तांकां हांवें सांगलें बाबा न्हू तुमची विचारसरणी वेगळी आसा, म्हजी विचारसरणी वेगळी आसा, म्हजें काम वेगळें आसा आनी तो जो काळ आशिल्लो पळय आसा न्ही की समाजाचे ते प्रश्न सोडोवपाचे अप टू बार्देच्या आंदोलन पर्यंत जें आसा की त्या नंतर हांव ट्रायबल वेलफेअर खात्याचे मंत्री जालो. आनी त्यामुळे बाबा न्हू तुमचे विचार वेगळे आसा, मग तात्वीक दृश्टिकोणांत तुमी तुमचें काम करात, हांव म्हजें काम करतां. म्हाका तुमच्या